15 मीटर लेफ्टाक आनी रायटाक टोटल आनी एक्वायर करून करतात आनी सांगतात की हो जो 15 मीटर एक्वायर केल्लो रस्तो फक्त काडून दितले, माती काडून दितले, फातर काडून दितले आनी तो पत्तो तुमकां रस्तो शेत रोवंक मेळटलें म्हणटा. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, जी माती पळय शेतान घातल्या ती माती एसिडीक आसता आनी खंयचीय माती तो पिकतलो जाल्यार ताका खाली वयले 10 सेंटीमीटर आसता आनी प्रॉब्लेम जातले कितले. आतां ही तर माती शेतान तर गेली जाल्यार ताका आनीक 100 वर्सां लागतली ती तिका पिकावळ जावपाक. ताका लागून सगळ्या शेतकारांचो आमचो निशेध आहा. आनी दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आमकां तांणी हे पूल स्टार्ट केलेल्याक एक पयसो ताणें आमकां दिवंक ना. शेतकारांक एकट्याक एक पयसो पासून मेळोंक ना. हे पयलीं कोंकण रेल्वेन आमकां पयशे दिल्ले, त्या फाटीं आमचें शेत गेल्लें, शेत उदकान बुडलेलें, त्या वखदार आमकां पयशे दिले. हेच वखदार ताणें आमकां कित्याक पयशे दिवंक ना. ते म्हणटा कोणाचें टायटल क्लियर ना म्हणटा, त्या कोणाचें म्हणजे बाबाची डिस्प्यूट आहा म्हणटा. पूण ते पडी जर जाल्ले जाल्यार हे पडी कित्याक जायना. आतां हो प्लान करनासतना मास्टर प्लान करना, प्रोजेक्ट जालो पास कसो, प्रोजेक्ट जालो पास कसो. सो ताका लागून सगळ्यांचो आमचो शेतकारांचो न्हू, पुरा टोटल नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचो आमचो टोटल निशेध आहा. आमी हे फुडें आमी ताका हो रस्तो एक्सटेंशन ना म्हणटू आनी हे आमकां कसो करून दिवचे ना. रोड जाय, आमी रोडाक ओपोज ना, पूण आमची जी शेतां वयता ती शेतां तुमी आनी एक्सटेंड करचे न्हू. जाता ते भाशेन तुमी आमकां एडजस्ट करून लोकांक शेतकारांक आसा तशी शेतां दवरून हेल्प करचो, हांव इतलें मागता. लोकांक आपूण तांची खंयची कसली तर पेपर वर्क करपाक जाय जाल्यार आपूण हाडून ताणें पेपर करून ताका कंपल्शन दिवचें. We don't want to touch any of the land of theirs at this stage, as per the request of all farmers and as per the request of our MLA, Madam Lina Saldana. But the diversion was supposed to. So we are finalizing mostly diversion by preparing all new alignments what we decided. Sir, मागीर फुडें कितें तांचे कडेन उलोवप बी जातलें? आणि काय ना, आणि this is full stop.